नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. गोंयांत येवपाचेच आशिल्ले तेन्नाच मुख्यमंत्री म्हणयो अशी गोवा फॉरवर्ड मगोन मागणी केली. बाबूश आता भाजपाचो अलायन्स पार्टनर फीट आसा तो मेरेन राजकारणात. पर्रीकार हेड ऑन. दोन 2017 माध्यमाचो मुद्दो घेतिल्ल्यान पक्षान केली चूक. ह्या मुद्द्याक लागून जिखून येवपी सावळ मामलेदार आनी दीपक पडले. सुदीन ढवळीकार उलयलो. परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्री कोर्स केला नॉर्म्स पुराय करूनच कोर्स केल्ल्या कलाकारांचे म्हणणे. नारायण खराडे म्हणटा डिग्री व्हॅलिड काय ना ताची जावची चौकशी. अँटी नार्कोटिक सेलाची 2015तली 9 कोटींची एन बॉम्ब ड्रग्स केस जाली पॉक. इटालियन नागरिका आडची केस आता बंद करपाक फायल केला क्लोजर रिपोर्ट. जिखून आयल्यार पर्रीकारा भशेन पणजे भायर रावचो ना. पणजी आनी रायबंदरा उगडटलो 2 ऑफिसां. उलयलो गिरीश चोडणकार. गोंयांत येवपाचेच आशिल्ले तेन्नाच मुख्यमंत्री म्हणयो अशी गोवा फॉरवर्ड मगोन मागणी केली. बाबूश आता भाजपाचो अलायन्स पार्टनर. ताच्या बरोबर आपले केन्नाच सेटिंग नाशिल्ले. काँग्रेस आपल्या खानार आर्म दवरून फार मारता हे समजल्ल्यान घडये तो गोवा फॉरवर्डांत गेल्लो आसुये. फीट आसा तो मेरेन राजकारणात रावतलो अशी विधानां मुख्यमंत्री आनी उमेदवार पर्रीकारान प्रुडंटाच्या हेडॉनात केली. म्हजें नॅचरल लव गोंयाकूच आशिल्लें. हांवें केन्ना लिपोवनूय दवरूंक ना. इनफॅक्ट दॅट वॉज समटायम अ पॉयंट ऑफ क्रिटिसिजम. पण हांव वता आसतना तसो रिलक्टंट आशिल्लो. पण गरज म्हणून गेलो. काम जातकच परत गोंयांत येवपाक म्हाका आनंद आशिल्लो. पण जेन्ना फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जाल्लें त्या वेळार अंटील दीस डिमांड केम फॉरवर्ड देर वॉज नो पॉयंट इन थिंकींग अबावट इट. पण डिमांड येतकच आनी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पार्टीचो ताणें सांगलें की तूं वच म्हणून गोंयांत, तेन्ना आय डिसायडेड आय कम बॅक टू गोवा. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ थिंग यू वॉन्टेड. तुम्ही अशें बाबूशाक कितें सांगलें की तो गोवा फॉरवर्डाक गेलो? हांवें कांय सांगूंक ना. ताणें ताजो निर्णय. ताणें बेश्टो घेतलो? न्हय. बेजिकली पॉसिबली ही मस्ट हॅव रियलायज दॅट काँग्रेस इज ट्रायंग टू यूज हिम एज अ पॉन अगेन्स्ट मी. सो तो गोवा फॉरवर्डा बरोबर ताजे पयलीं पासून तांचे बरोबर बरें रिलेशन आहा. त्यामुळे ही डिसायडेड टू जॉयन गोवा फॉरवर्ड. आय वॉज इंटिमेटेड अबाउट 4-5 hours earlier. I said I have no objection. What do you consider him? Your ally or ally of your ally? He is ally. तो गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालो डेफिनेटली. आमच्या पार्टनर कॉलिशन पार्टनराचो भाग जालो तो. देर इज नो डावट अबाउट इट. एक सदांच म्हणटाले की तुमची दोगी जाणांची कितें तरी सेटिंग आसता म्हणून. आणि बाबूश मोन्सेरात वूड नेवर कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट मनोहर पर्रीकर. इफ पुश कम्स टू शो ही विल बॅक आउट. आनी आज तशेंच जालें. सो तुमकां दिसना तें सेटिंग आसा म्हणटालो ताका इल्ली बळकटी आयली अशी? पयली गजाल बाबूश म्हणजे हांव बाबूशाचें जर हें करना ताजें डिसिजन तो घेतलो. पण बाबूश हो पणजेचो न्हय, तो ताळगांवचो. त्यामुळे आमच्या दोगांचो क्लॅश जावपाचो एज अ कॉन्टेस्टंट केन्ना येवच ना. एक्झिस्टिंगूच येनासलें. तूं जें पळय सेटिंग म्हणटा तें काही जाण तांचो तो आवडटो धंदो आशिल्लो की हें करपाचें की पणजेक तूं जीक आपूण ताळगांव जिखता अशें टायपचें सेटिंग. आय डोंट थिंक दॅट इज ट्रू बिकॉज वी हॅव फॉट ताळगांव इलेक्शन बिटरली. यू हॅव नोन अबाउट इट. वी फॉट सांताक्रूज इलेक्शन बिटरली. देर इज नो हें. आनी ताणें शेवटी तो पणजेन उबोय रावलो आनी वी फॉट दॅट इलेक्शन ऑल्सो बिटरली. ही ऑल्सो ट्रायड इज बेस्ट. सो देर इज एवरी टायम क्लॅश जावपाची विशयच येना जाल्यार सेटिंग कित्याक करूंक जाय म्हाका अजुनूय लक्षांत येना. काँग्रेसीन आमचोच 5 वर्सां पयलींचो एक इंटरव्यू सर्क्युलेट केलो एक लास्ट वीक सारको. आनी असोच तो इंटरव्यू जाल्लो जेन्ना तुमचे 100 दीस पुराय जाल्ले इन 2012. आनी तेन्ना तुमी ओपनली सांगिल्लें की आय जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एक्टीव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स म्हणून. एट दीस पॉयंट ऑफ टायम वेन यू आर गोईंग फॉर इलेक्शन परिस्थितीक लागून कांय गजाली बदलतात. बट वॉट इज युअर थॉट प्रोसेस?
नाही, म्हाका एक गोष्ट म्हजी तेन्नाय आशिल्ली आनी आतांय आसा ती म्हणजे म्हजें म्हणणें की पॉलिटिशियन शूड वर्क टील ही इज फीट. आय एम एब्सोल्युटली फीट इवन टुडे. दॅट इज वन पॉयंट. सेकंड पॉयंट जो आसा, अल्टरनेटीव लिडरशीप ऑल्सो नीड्स टू डेवलप. म्हाका दिल्ली वचचें पडल्यामुळे काही ऑल्टरनेटीव लिडरशीप जाचेर हांव थोडोसो लक्ष दितलो आसलो उरलेल्या 2.5 वर्सांक, तें म्हाका लक्ष दिवपाक आयलें ना. ड्युरींग दीस टेन्युअर I will ensure that there are leadership created who will take over whenever need is felt. So you are fairly confident now that you want to be in active politics till you are fit. No, till I am active fit. Electoral politics. Obviously. 23 वर्साल तुम्ही आमदार आसात, पण पणजेचे प्रश्न तेच आसात. पणजी अजूनही बुडटा, अजून पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा, अजून गार्बेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. यू आर इदर चीफ मिनिस्टर ऑर लीडर ऑफ ऑपोजिशन. अशी परिस्थिती भितर हे प्रश्न प्रलंबीत कित्याक उरचे? बीजेपीचे मंत्री खूप कमी आसा, बट यू हॅव गॉट अ डायनॅमिक टीम. वायट दिसता बीजेपीचे मंत्री कमी आसात म्हणून, काय एक परिस्थिती म्हणून तुम्ही ही गजाल मान्य केल्या? दोन 2017ची वेंचणूक माध्यमाच्या मुद्द्याचेर लढले म्हण आमचे 3 सीट हातांतले गेले म्हण एमजीपीचो सुदीन ढवळीकार म्हणटा. गोंयांत आतां मुळाव्या शिक्षणाचो माध्यम हो व्हडलोसो विशय उरिल्लो ना. लोकांक तातूंत इंट्रस्टूय ना अशें ढवळीकाराक दिसता. सरकारान जर सरसकट सगळ्या इंग्लीश शाळांक ग्रांट दिवपी बिल विधानसभेत हाडले जाल्यार ताकाय एमजीपीचो खंय तेंको आसतलो. दिवचले नरेश सावळ फोंड्या लघु मामलेदार आनी प्रियोळा दीपक ढवळीकार पक्षान घेतिल्ल्या माध्यमाच्या मुद्द्यावेल्यान 2017त पडले. पणजे सुदीन ढवळीकार मिडिया कडेन उलयलो. गोंयच्या प्रत्येक मनशाचें कोंकणी आनी मराठीचेर प्रेम आसा, पूण जेन्ना अशे विशय घेवन आमी जेन्ना मतदारां कडेन गेले, ते मतदारांनी आमकां सबंद गोंयांत नाकारले. हांव स्पश्ट सांगता, आमकांय नाकारले आनी त्या वेळार भारतीय सुरक्षा मंचा कडेन आनी शिवसेने कडेन आमची युती आशिल्ली, तांकांय नाकारले. सो तो प्रश्न म्हाज्या हाचे प्रमाणे सद्या तरी बंद जाल्लो आसा. आमकां जर लोकांनी त्या हेचेर ज्या मतदारसंघात आमकां आमचो एक सामकें म्हणजे भरवशाचे उमेदवार दीपक ढवळीकर लघु मामलेदार आनी नरेश सावळ हे जर आज पडले असत जाल्यार ताका लागून पडले, भाशा विशय घेतलो म्हणून पडले. आनी ना जाल्यार हे उमेदवार थंय पडूच शकनाशिल्ले आनी हे उमेदवार निवडून येतले आशिल्ले. दिवपाकूच जाय. एक बील हे 136 स्कुलां पुरतें आसूंक शकना, सगळ्या हांकां आसपाक जाय. ना, बील आयलें जाल्यार बील आनी म्हाका दिसना हाजे फुडें आनी बील येत अशें तें, कारण ते 136 शाळा परत धोरण बदलता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंत आसता. ते शेवट त्या वेळार डिसायड करपाचें. सगळे स्कुलांक जर बील येता जाल्यार आमकां कितें तरी आमचें धोरण ठरोवचें पडटलें. बील येता जाल्यार ना आतां हांव तें सांगूं शकना. आमकां आमच्या पक्षाची मिटींग घेवन तें ठरोवपाची आवश्यकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. करस्पॉन्डन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्री कोर्सा वयल्यान खवदळ पडला. नारायण खराडेन हो विशय लावन धरले उपरांत कला आनी संस्कृती संचालनालयाचो उपसंचालक अशोक परब ह्या कोर्साक अटेंडन्स गरजेची ना म्हूण उलयलो. हो कोर्स केल्ल्यानी हो कोर्स वॅलिड आसा म्हूण सांगले. नारायण खराडे म्हणटा प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची. डिग्री चुकीच्या पद्दतीन घेतल्या हे सिद्ध जाले जाल्यार ती सरेंडर करची. हो कोर्स सगळे नॉर्म्स पुराय करूनच केला म्हूण कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे उपसंचालक अशोक परब आनी कोर्स केल्ल्या बाकीच्यांनी सांगले. ही पळय MPA डिग्री आसा इन थिएटर आर्ट्स, ती गुरुकुल पद्दती प्रमाणे शिवाजी युनिवर्सिटी चलयता आनी आउटसायडर्स जे असतात स्टुडंट तांकां अटेंडन्स कंपल्सरी नासता. ही डिग्री करतना ती करपा खातीर पयले जे कितें रुल्स आनी रेग्युलेशन लागता, गव्हर्मेंटाचे जे अप्रुवल आसता ते घेवन आमी केल्ले आसा. आमी जे कितें केलां हांगासर आमी नॉलेज घेतलां, शिक्षण घेतलां आनी शिक्षण जर घेतलो जर जायत फाल्यां सगळें आमच्या राष्ट्रपतीक जर बाबा आपल्याक त्या हितून जे नॉलेज जर घेवपाची जर जाली ताका तो अधिकार ना.
फाल्यां सकाळीं आमच्या सीएमाक जर कितें जर बाबा आपली नॉलेज जर घेवपाची जर जाली, शिक्षण घेवपाचें जालें, ताका तो अधिकार ना. आमी जें कितें केल्लें आसा युनिव्हर्सिटीचे जे कितें नॉर्म्स आनी कंडिशन्स आसा ताका फुलफील करून केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका प्रश्न पडटा तो असो की तो कोर्स रेग्युलर किंवा एक्सटर्नल हो प्रश्न येवच्या परस आमी जो कोर्स केला तो UGC नॉर्म्स प्रमाणे जे युनिव्हर्सिटीन फ्रेम केलेलो अभ्यासक्रम आसा त्याच्यानुसार तो आमी कोर्स केलेलो आसा. आणि आम्ही UGC नेट पण केलं. आता ती MPA झाल्यानंतर म्हणजे मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट डिग्री, त्याच्यानंतर UGCचं जे नेट आहे ते क्लिअर करणं, UGCने ज्या अर्थी नेटसाठी आमचे मार्क्स ग्राह्य धरले त्या अर्थी तो UGCचा मान्यता प्राप्त कोर्स असलाच पाहिजे. कारण नारायण खराडे म्हणटा प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची. काल संचालकांनी सांगला की ह्या प्रकरणाची चौकशी करची म्हणून त्यांनी नोट मूव केला. म्हणून हांव त्याचे स्वागत करता. म्हाकाय अशें दिसता की ह्याची सारकी सखोल चौकशी जावची. आतापर्यंत म्हाज्या हातान जी माहिती आसा ताच्या वयल्यान म्हाजें ठाम मत आसा की हो रेग्युलर कोर्स आसा आणि गुरुकुल पद्धत जाका म्हटला ती सुद्धा रेग्युलर पद्धत. म्हणजे जर एक्सटर्नल पद्धतीन जाल्लो आसत जाल्यार ते चुकीचें जाला, त्याची चौकशी जावची. आणि जर चौकशीन हें सिद्ध जालें की डिग्री चुकीच्या पद्धतीन दिल्ली आसा म्हणून, जाल्यार मागीर संचालक आणि उपसंचालकांनी, कारण ते एका उच्च पदार आसा आणि जनते समोर उदाहरण घालून दिवपाचें एक काम तेंचे कडेन आसता, लोक तांकां फॉलो करतात, तर त्यांनी जर डिग्री चुकीची दिल्ली आसत जाल्यार ती सरेंडर करची. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आणि सुभाष कुटवळकार. घेऊया एक ब्रेक.